PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना हाच्या अंतर्गत हाचो अवेरनेस करपा खातीर हांगासर आयोजन केल्लो अंडर उद्योग संगम ह्या कार्यक्रमांक व्यासपीठाचेर आसात सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मिस्टर अश्विन चंद्रू, रेस्ट ऑल द डिग्निटरीज म्हणजे MSME रिप्रेझेंट करता आनी बाकीचे सगळे प्रोग्राम्स रिप्रेझेंट करपी रिप्रेझेंटेटिव्स म्हज्या समोर आशिल्ले जे उद्योजक ज्यांचे आत्ता आमी फेलिसिटेशन केलें आनी समोर आशिल्ली यंग भुरगीं आनी उद्योजक मित्र आनी मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता आनी मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. अभिनंदन आनी स्वागत इतक्याच खातीर निदान आमी विचार तरी केलो की आमी उद्योग करपाचो. उद्योग करतले खंयसरूय पावोनी, पण आमी विचार करप हें पयलीं म्हत्वाचें आसा. आजकाल भुरग्यांनी विचार करपाचोच बंद केला. म्हणजे हांव कितें तरी बिझनेस करूं शकता हाजो विचारूय कोणूच करिना. तो विचार मनात पयलीं येवपाक जाय, जाल्यारूच फुडें इन लॉंग रन आमी बिझनेस करूंक शकतले. तुमी पळयशात म्हाज्या कडल्यान 4 उद्योजकांचो सत्कार जालो. तुमी कोणीच तांकां विचारूंक ना आसतलें तांचो बिझनेस कितें काय म्हणून. म्हाका सातत्यात क्युरियोसिटी आसता म्हणून हांव विचारत आसता की तूं बिझनेस कितें करता, तूं बिझनेस कितें करता. हांवें कित्याक तर आमच्या गोंयकारांच्या युवकांच्या मदीं आनी उद्योग करपाची म्हणजे बिझनेस करपाची भावना येवप गरजेचें आसा. भितरलो जो पयलो मनीस आयलो जोशी, तुमचें नांव कितें म्हटलें? पाटील. ताजो बिझनेस कितें खबर आहा तुमकां? अगरबत्ती मेकिंग हिज बिझनेस. तेन्ना तो अगरबत्ती बेकिंग, कारण तुमी पळयशात तुमी म्हणटले उजवाती करूंक कितें तर कोणीय करता म्हणटले, बट तुमी काय करिना. बट अगरबत्ती केल्या उपरांत सुद्दां तुमी मंथली एवरेज इन्कम कितलो? 30,000 रुपया मेळटा. न चुकता म्हयन्याक 30,000 रुपया मंथली इन्कम. अजून तो म्हाका दिसता कितली जाणां कामाक आहा? 2 जाणां आसा. 2 लोकांक काम दिलां, तांकां म्हयन्याक पगारूय दिता 10,000 रुपया आनी स्वताचो इन्कम मंथली कमीत कमी 30,000 रुपया करता. ओके. दुसरो जो आयलो आमचो रत्नदीप सावंत, ताजो बिझनेस कोणी काय तुमी कोणी विचारूंक ना आसतलो. जे आमी टी शर्ट घालतात स्पोर्ट्स क्रिकेट खेळटाना बाकी खेळटाना, तो तेजो मंथली इन्कम आसा. रत्नदीप मंथली इन्कम कितलो? एवरेज 1.5 लाख रुपया म्हयन्याक तो जोडटा. कितले? तायो आजोजी ना. ताज्या कडेन कामांक कितली जाणां आसा सांग? तुज्या कडेन कामांक कितली जाणां आसा? 35 जाणां कामांक आसा महिला. तांकां एवरेज पगार कितलो दिता? 10,000 ते 12,000 रुपया तो 35 महिलांक पगार दिता. टेलरिंग हो बिझनेस त्यांनी सुरू करून स्वताचो ब्रँड टी शर्टाचो क्रिएट केला. गोंयभर टी शर्टां तो सगळ्या जाणांक विकता आनी हाज्या भायर त्यांनी फॉरेन कंट्रीनूय टी शर्ट हांगांतल्यान एक्सपोर्ट केला. खंयच्या कंट्रीन धाडल्या? 7 कंट्रीनी त्यांनी टी शर्ट हांगांतल्यान धाडल्या. आनी ही अंडर द CMRY लोन पयलीं घेतलेले बरोबर. पयलीं मुद्रा घेतलेले, मागीर PMEGP घेतले. ओके. ही सेट्स एज अ एग्जाम्पल. त्यांनी नोकरी केन्ना करूंक ना. त्यांनी आपलो स्वताचो व्यवसाय ओके टेलरिंग युनिट म्हणजे त्यांचो फॅमिली बिझनेस आशिल्लो, तितूंतल्यान त्यांनी आपलो सेपरेट युनिट सुरू करून त्यांनी आपलो बिझनेस सुरू केलो. तिसरो जो आहा ताणें एकूच मिनट, नांव कितें म्हटलें? शिरीश. ताजो बिझनेस कितें तर तो ड्राय फ्रुट्स आनी कॅज्यू हे पॅकिंग करता. दुसऱ्या कडल्यान घेता, आपूण पॅकिंग करता आनी आपूण मार्केटिंग करता. बरोबर आसा. ऑन एन एवरेज इन्कम कितें? 1.5 लाख रुपया ताका इन्कम आसा. नोकरी केले जाल्यार पयशे कितले मेळटले असले? मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कोणी ताका 50,000 रुपया दितलो, हेज्या वयर काय दिवचो नासलो. कसली बरी गव्हर्मेंटात सुद्दां असली UDCक जाल्यार 50,000 वयर पगार ना. हा. तो ड्रायफ्रूट सगळे भायल्यान सोर्स करता, हांगा हाडटा, पॅकिंग करता, ताका ब्रँडिंग करता आनी विकता. आनी लास्ट मॅडम आयिल्ली जोशी, रायट? बर्वे मॅडम. बर्वे मॅडम, तुमचे कितें आहा बिझनेस? स्वताचो कॅश्यू प्रोसेसिंग युनिट आसा. फॅक्टरी सेटअप करपाक कितलो खर्च आयलो? विचार तूं ताका विचार. हा, अराउंड 40 lakhs. लोन कसले घेतले? PMEGP स्टँड अप इंडिया केल्ले पळय. आतां मंथली एवरेज इन्कम कितें आसा?
1.5 lakhs मंथली इन्कम आसा. बसात मॅडम. त्या चौगाय खातीर नेटान एकदा ताळयो वाजयात परत. हांवें कित्याक सांगलें, आमी ल्हान बिझनेसाचो सुद्दां विचार करपाची गरज आसा. आमी तो जर बिझनेसाचो विचार केलो ना जाल्यार आमी केन्नाच बिझनेस करूंक शकचे ना. म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिझनेसीस आसले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिझनेस सुद्दां सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिझनेस हे तांच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओवर केले. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, बिझनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिझनेस खंयचो बारीक आसा, बिझनेस खंयचो तुच्छ आसा हाजो विचार करचो न्ही. तो बिझनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट यंत्रीक अशा दृश्टीन सपोर्ट जेका आमी म्हणटा, तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टेक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटींग हें कळपाक जाय. म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा. आयच्या प्रोग्रामाच्या हातूंतल्यान तुमी जर विचारतले की तुमकां कितें कितें जाय तें जाल्यारच तुमकां कळटलो. नाल्यार जस्ट येवन रुटीन आमी बसले आनी आमी गेले म्हणून जावचें ना. आयच्यान तुमच्या तकलेंत चक्रां घुंवपाक सुरू जावपाक जाय. हांव कितें करूं शकतलें, आमकां कसल्या बिझनेसाची, आमच्या परिसरांत कसल्या बिझनेसाची गरज आसा, हे जेन्ना आमी विचार करपाक सुरू करतले तेन्ना तें पॉसिबल जातलें. दुसरी गजाल, तुमी म्हणटले की पयशे आसलेलोच मनीस बिझनेस करता असो ना. हांव रत्नदीपाक गेली 10 वर्सां वळखता. म्हणजे सिन्स ही हॅज कंप्लिटेड एड्युकेशन ताज्या कडेन बिझनेस सुरू करपाक पयशे नासले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे मुद्रा लोन, ओके, वीच इज हार्डली कितले सुरवातीक 2 लाख रुपया लोन सुरवातीक, मुद्रा लोन. एक मशीन घेवन सुरू केल्लो बिझनेस आज तेज्या कडेन जवळपास म्हणजे टेलरिंग, प्रिंटींग हातूंतली सगळी मशिनरी आसा वीच इज कॉस्ट मोर दॅन 5 crores ऑफ रुपीज. मोर दॅन 5 crores ऑफ रुपीज इतको तेजो युनिटान सेटअप आसा. आनी एवरीथींग ही डीड ऑन अ डिफरंट लोन, ऑन अ डिफरंट सबसिडायज्ड लोन. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे स्वप्न आसा, एक तर आपूण नोकरी करची आनी नोकरी करची ना जाल्यार तेणे आपूण बिझनेस करचो आनी आपल्या कडेन जी स्कील आसा ती स्कील वापरून बिझनेस करचो. बीइंग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, देर इज अ वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज इज अवेलेबल, वेरियस ऑपॉर्च्युनिटी. ओके, आत्तां म्हाका आनी एकटो म्हजो कार्यकर्तोच मेळ्ळो. हांवें म्हणलें ताका कितें करता, ना म्हणलो आपूण हे फावटी आंबे विकपाचो बिझनेस केला म्हणपालो. एक आपूण भाट घेतलें, 1.5 लाखांक म्हणलो आपूण आंबे सगळे घेतले. आतां वेवस्थीत पॅक केला ऑर्गेनीक आंबे म्हणून तेणी आंबे सगळे विकपाक केला. 1.5 लाख रुपया घेतलेले, 50,000 रुपीज एडिशनल कॉस्ट. आय हॅव अर्न फॉर 2 months नॉट लेस दॅन 3 lakhs रुपीज, नॉट लेस दॅन 3 lakhs रुपीज. त्यांनी 1.5 लाख रुपयांक सगळे आंबे काडले, बरे बॉक्स पॅकिंग केले, ताका बरें त्यांनी आमचे फार्माचें नांव बीन घातलें आनी सगळे ऑर्गेनीक आंबे म्हणून. आनी इट इज एन गूड क्वॉलिटी, कोणाकूय जेन्ना जाय आसता. त्यांनी 3 म्हणजे 1.5 म्हयन्या भितर 3 लाख रुपया प्रॉफीट केलो. दीस इज ऑल्सो द बिझनेस. फक्त तकलीच जाय आपल्याक कितें करपाक जाय तें. म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की आमी जेन्ना आमी अशा पद्दतीची बिझनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्नाच हें पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITIनी शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, आमकां हे जर खंयसर करतले आसत जाल्यार आमी काम सुरू करपाची गरज आसा. म्हणून हांव म्हणटलो आमचो मेन इंटेंशन इज अ PMEGP फाटलो जो आसा पळय न्ही, स्मॉल बिझनेसीस आमी सुरू करचे, ज्या निमित्तात म्हणजे निदान नवीन यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय, जेका हँड होल्डिंग आमच्या अंडर द रॅम्प स्कीम आमी हे सगळे प्रोवायड करता. द एंटरप्रिनर्स दे आर रेडी टू हँड होल्ड यू, कसो करपाचो, कितें करपाचो, म्हणजे आमी एंटरप्रिनरा कडेन लावन दिता. तेय तुमकां जे आसा पळय न्हू मदत करपाक तयार आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन हे जर काम करपाक घेतले आसत जाल्यार खूब व्हडले उद्योजक जावपाक शकता. जॉबात सातत्यात लिमिटेशन्स आसता. तुजो पगार जो सुरू जाता 30,000 रुपया वयल्यान तो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 लाख रुपया पर्यंत वयतलो, मरे तेज्या वयर वयचो ना, तितकोच पर्यंत उरतलो. बट इन बिझनेस केन्ना तरी तुमकां लॉसूय जातलो, फायदोय जातलो, बट तो 5 लाख रुपया अर्न करूं शकता एट अ टायम.
ओके ते जॉबान जायना म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी ही भावना जर तकलेन दवरली आसत इन ट्रेडिंग इज ऑल्सो द वन ऑफ द गुड बिझनेस इन टुरिजम लायन देर आर द सो मेनी बिझनेसीस आर देर तुमी त्याचो फायदो घेवचो आनी आमी म्हाका दिसता PMEGPचो खऱ्या अर्थात फायदो घेवपाक शकतले हांव परत एकदां तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात हांगासर आयले आनी हो कार्यक्रम स्पेशली साखळेत आनी रुरल एंटरप्रिनर तयार जावचे माय डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स आनी तेंच्यांनी प्रोग्राम आमच्या साखळेत लायलो म्हणून हांव सगळ्या तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता तुमचेय बी हांव अभिनंदन करता एक्सपेक्ट करता की फुडल्या 3 वर्सांनी हातूंतलो बसतलो कोण तरी म्हाका येवन सांगतलो की दोतोर आपूण त्या PMEGPच्या प्रोग्रामाक साखळे तूं भाशण केल्लो तेन्ना आसलो आनी आतां हांवें बिझनेस सुरू केलो आहा म्हणून हे सांगपी म्हाका फुडल्या 3 वर्सांनी कोण तरी मेळटलो हाजी हांव अपेक्षा करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं.